नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां हेडलायन्स. विरोधक मागता राष्ट्रपती राजवट, राज्यपालान लक्ष घालचें. कोविड स्थगन प्रस्तावाचेर विधानसभेत बोवाळा उपरांत विरोधी आघाडीचो सभात्याग. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. जाल्ले भुरग्या सावन 90 वर्सांचे जाणट्या मेरेन बरे जाले. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. लक्षणां दिसल्यार टेस्ट चुकोवप ना. टेस्टिंग ट्रेसिंगाचो लोड वाडलो, सरकारान उपाय काडलो. भुरग्यांक नेट मेळना, ई गॅजेट्स ना, स्कुलां केन्ना सुरू जातलीं. मुख्यमंत्री म्हणटा टॉवरांक विरोध. कॉलेजी ऑन वा ऑफलायन 17 ऑगस्टा सावन नेट गॅजेटां विशीं सर्वे चल्ला. मायग्रंट लेबर मजत निधीच्या कोट्यांच्या स्कॅमाची गोवा फॉरवर्डान विधानसभेत मागली सीबीआय चौकशी. चौकशेक सभाघर समितीची मागणी. सावंत सरकार वग्गी. आणि राफाल फायटर जेटांची पहिली बॅच फ्रांसांतल्यान सरली भायर. युएईत रिफ्युएलिंग करून बुधवारा पावता भारतांत. फ्रांसाकडच्यान देतिल्ल्या 36 राफालांतली पहिली 5 भारताचे वाटेर. सरकार मनाक मारता तें करता, लोकांच्या बऱ्या वायटाचो विचार ना. राष्ट्रपती राजवट लागू करची, राज्यपालान स्वता लक्ष घालचें म्हूण विरोधी आघाडीचें राजभवनाचेर वचून राज्यपालाक निवेदन. प्रस्नकाल सोंपतनाच विरोधकांनी कोविडा वेल्यान स्थगन प्रस्तावाक नेट धरिल्ल्यान सरकारान त्याच बोवाळांत कामकाज उरकून घेवंक सुरवात केली. अध्यादेश विधेयकां धुकल्लीं. विरोधी आघाडीन बहिष्कार घालून राजभवनाची वाट धरली. Let pass the budget. Don't give me the chance to name you, please. Please, please listen to me. Please listen to me. Secretary, I am naming Reginald, Vijay Sardesai, Rohan Khavte, Honorable Leader of Opposition, Luis Falero. I request Senator to sit, take the chair. Senator, please take the chair. Please don't give chance to name, please. Ravi Naik, Vinod Palekar, Jay Sargoka. I am naming you. Same is ready to reply. Same is ready to reply. Please. 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 स्पीकर सर, हांवें 2020-21 ह्या वर्सा खातीर 21,056.35 कोटीचो अर्थसंकल्प सादर केल्लो. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच भिवन वचूंक ना. आमकां आमच्या बजेटाचेर डिस्कशन करपाक आमकां भंय दिसूंक ना. स्पीकर सर, तुमकांच खबर आसा, फाटलें बजेट म्हाका दिसता आमी हायस्ट 3 विका 21 दिसाचें बजेट आमी घेतलेलें. आनी ह्या एका दिसाच्या कार्यकाळात इतक्या बजेटाचेर डिस्कशन, डिमांडाचेर डिस्कशन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकना. त्या खातीर स्पीकर सर, तुमच्या कडेन आमकां आमची रिक्वेस्ट आसा की आयज डिमांड पास करचे, बजेट पास करचो, सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचो. म्हणजे 22 मार्च पासून एकदा केसीस पॉझिटिव्ह जाल्यो, परत एकदा आमी रिकवर जाले, आमी ग्रीन झोनान आयले आणि त्याच्या उपरांत अनलॉकिंग सुरू जाल्या उपरांत जी परिस्थिती गोंयाचेर आयली, आमी डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हांवेनूय फेस केल्या. डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हेल्थ मिनिस्टरान आसतले, बाकीच्या मंत्र्यांनी आसतले, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आसतले. आमी पुराय ट्रान्सफरंट आसा. कोविडाच्या बाबतीत जी गजाल जाता त्याच्या खातीर आमी पुराय ट्रान्सफरंट आसा. आमी खंयसरूच भिवन वचूंक ना. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2020, the Goa appropriation number 2 bill 2020 be passed. Those who are in favor may say aye. Those in favor may say no. The Goa appropriation bill 2020 has been passed. विधानसभेत तितले करून सरकार आटपना जाल्ल्यान विरोधक तडक उठून राजभवनात राज्यपालाक मेळूंक गेले. सावंत सरकारान कितें चलयला तातूंत राज्यपालान स्वता लक्ष घालचें म्हूण मागणी. राष्ट्रपती राजवट लायले नंतर आमकां खबर आसा आमचे सुद्दां आमी आमदार म्हणून उरचे ना, पूण ही गोंयच्या लोकां खातीर आमची मागणी आसा. कारण गोंय खंयचे खंय पावलां. There is a complete collapse of entire machinery meant to save Goans from the pandemic. It is only Pramod Sawant who has made Goa unsafe, and therefore we demand that there should be president's rule in this way.
and the governor himself should take interest. The governor is taking more interest than many BJP MLAs. प्रजाय तेच म्हणटा पण आमी गव्हर्नराकडे मागणी केल्या की ताणें रिकन्वेन करपा लावचें म्हणून परतें सेशन ही सगळीं बिलां आसा ती दवरची एसेंट दिवची न्ही कारण ही बिलां एका दिसान इंट्रोड्यूस करप कन्सिडर करप आनी पासींग करप कायद्यान एक बील इंट्रोड्यूस करता जाल्यार 48 वरांची नोटीस दिवची पडटा स्टडी करपाक आमकां तें सगळें बायपास करून आज ज्या पद्दतीन केलां त्या खातीर आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी केल्या की हें सगळें पेंडींग दवरचें आनी म्हाका दिसता की अशें जर जावपाचें आसा मुखार जाल्यार मागीर राष्ट्रपती राजवट लायली चड बाय द डे आज गव्हर्नराक मेळून जे आतां आमचे म्हजे कलिग्सान म्हणलां तशेंच द ओनली वे फॉरवर्ड मे बी प्रेसिडेन्शियल रूल कित्याक आज पर्यंत जी मागणी केल्या सरकार आयकना shows this government is dictatorial हो गव्हर्मेंट लोकांचो फायद्याक कांय करपा ना म्हूण दाखोवन दिलें तेणें जल्माक आयिल्ल्या भुरग्या सावन 90 वर्साचे जाणटे सुद्धा बरे जाले सिमटम आसल्यार कोविड टेस्ट चुकोव नाकात जोर आंगार काडू नाकात मुख्यमंत्र्याचो सल्लो सॅम्पल टेस्टिंग ट्रेसिंगाचो लोड वाडलो तसो सरकारान उपाय काडलो कोविड वेवस्थापनाचेर विरोधकांचे आरोप एकार एक प्रस्नाक भिवपाची गरज ना म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप आरोग्य मंत्री कोविड वॉरियर्सांचे दीस रात झुजाचेर उलयलो की हे जे कोण टिका करता हे जे कोण मुख्यमंत्री जावन गेले हे टिका कित्याक करता पूण हे टिका करून घरांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींतल्यान हे टिका करतात हांवें तांकां विनंती केली म्हाज्या वांगडा या कोविड हॉस्पिटलान हांव भोंवता कोविड हॉस्पिटलान हांवें केन्ना कोविड हॉस्पिटलाचो भंय निर्माण करून घेवन रावना घरा कडेन आनी ज्या दिसा कोविड हॉस्पिटलान गेल्या थंय म्हणटा की हांव सरकार उडोवपाक भोंवता म्हणून आनी वॉट्सॅप सगळे कडेन व्हायरल करून न्यूज सोडून दिता म्हणजे लोकांचें अटेन्शन कशें डायवर्ट करपाचें हे तेंचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा आनी हे सरकार लोकां खातीर आनी गरीब लोकां खातीर जेंचे नोकऱ्यो वचूंक लागल्या कोविड एक उरले एक सायडीक स्पिकर सर फुडले 6 म्हयने वर्सभरान लोकांची नोकऱ्यो जे वयतात ते नोकऱ्यो कशे वाचोवपाचे तेजेर बी सरकार मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल काम करता लोकांक जगपाक जाय लोकांचे अन्नाचो प्रश्न आसा लोकांचो पोटाचो प्रश्न आसा आमी जेन्ना म्हणटा की आमी कंटिन्युअसली एक्सप्लेन करताले की कोमॉर्बीड कंडिशन जे आसा हांच्यांनी कोमॉर्बीड कंडिशन आसल्या कारणान हाजे चान्सीस चड उरता डेथ जावपाचे राज्यांत कोवीड आसा आपल्या परिसरांत कोवीड आसा आनी 5 दीस जोर येयल्या उपरांत एखादो जर मनीस स्पिकर सर घरा कडेन रावलो ताका आमी कितें करपाचें स्पिकर सर आमची एक्सपर्टायज आसा जाल्ल्या भुरग्याकूय कोवीड जाल्लो बर्थ दिलो ताच्या दुसरेच दीस ते कोवीड पॉझिटिव्ह डिटेक्ट जाले स्पिकर सर ते ट्रीट जावन घरा गेले 90 वर्साच्या जाणटेल्याकूय कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लो तोय बरा जावन घरा गेलो ताच्या खातीर म्हाका दिसता कोविडा खातीर आमी भियोन वचपाची गरज ना आमकां ट्रिटमेंट करपाची गरज आसा आमकां सिमटम्स दिसले आसत जाल्यार PHCन वचून टेस्ट करपाची गरज आसा हे बजेट पास केला तितूंतल्यान आमची प्रायोरिटी बजेट जर कितें तुमी पळयतले जाल्यार आमकां ज्या हेल्थ सेक्टरांत जे बजेट आमकां आजून एडिशनल बजेट जाय आशिल्लें तें आमकां पास करपाक जाय आसलें कारण ज्या कोवीड मॅनेजमेंट करपाक आनी कोविडाचेर ज्या उलयतात ते जर आमकां करतले आसत जाल्यार बजेटाच्या बरोबर सप्लिमेंटरी बजेटूय बी आमकां पास करप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें हेल्थ सेक्टराच्या बरोबर एड्युकेशन सेक्टर सगळे सेक्टरूच इम्पॉर्टंट आसा स्पिकर सर तेच्या बरोबर इंडस्ट्रियल सेक्टर कारण आमी पळयता जर इकॉनॉमीक आर्थीक रिव्हेन्यू जर राज्या कडेन जर येतलो आसत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता की इंडस्ट्रीज चालू उरपूय गरजेच्यो आसा आयजूय बी म्हणजे टेस्टिंग रेट मॉर्टेलिटी रेट वो कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट्स आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट आमचो खूब मोठ्या प्रमाणात कमी आसा आनी टेस्टिंग रेट खूब मोठ्या प्रमाणात चड आसा कारण आमी जितक्यो चड टेस्ट करता तितक्या लोकांक आमी आयसोलेट करता कोवीड केअर सेंटरान दवरता आनी तांची ट्रिटमेंट दिता पयरची डेथ जी 14 वर्साच्या भुरग्याची जाली म्हाकाय दुख्ख जालें स्पिकर सर म्हणजे म्हाकाय यातना जाल्यो एखाद्या घरात असो प्रसंग जावचो न्ही केन्नाच जावचो न्ही आनी परत वो रिपीट जावचो न्ही म्हणून म्हजे सगळ्या गोंयकारांक म्हाजी हात जोडून विनंती आसा स्पिकर सर की तांच्यांनी निदान अशा पद्दतीचे सायन्स आनी सिमटम्स दिसले आसत जाल्यार आपल्या लागींच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत वयचे आनी टेस्ट करचे नाहक कोणाचो बळी वयचो न्ही हय टेस्टिंगाक मातसो उशीर लागता कारण आमी आत्तां 2,500 टेस्ट करता आमच्या कडेन बॅकलॉग म्हणजे डेली 3,500 ते 4,000 येता आमी तितूनय बी थोडे अजुनूय बी एक्सपेडायट करता आनीकूय टेस्टी ज्यो आसा ह्यो बेगिनात बेगीन करपाच्या कारण जाता तितके बेगीन म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जी सिमटोमॅटीक आसात तांची टेस्ट बेगीन करपाचो त्यांचो रिपोर्ट बेगीन दिवपाचो तांकां कोवीड हॉस्पिटलांत बेगीन पावोवपाचें ही तयारी स्पिकर सर आसा
भुरग्यांक नेट मेळना, गॅजेट्स ना, स्कुलां केन्ना सुरू जातलीं काय म्हणून सरकाराक प्रस्न. मुख्यमंत्री म्हणटात टॉवरांक अजूनय विरोध जाता. HRD मंत्रालय AICTEच्या निर्देशां प्रमाण कॉलेजी 17 ऑगस्टा सावन ऑन वा ऑफलायन सुरू करपाचें थारलां. मात 12वी मेरेन स्कुलांचें कांयच थारिल्लें ना. शिक्षक पालकां वरवीं नेट गॅजेटांचो सर्वे चल्ला. TV चॅनलांनी लॅक्चरांय सुरू जाल्यांत. DHईन परीक्षेची खंय तयारी केल्या. स्कूल, प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज ही केन्ना सुरू जातली असो म्हजो प्रश्न आसा. फक्त ऑल इंडिया AICTEचो सर्क्युलर जो आसा हाज्या अनुसार 17 ऑगस्टाच्यान तेय बी आमी म्हटलां की इट इज नॉट डायरेक्टली बाय द क्लास बट ताज्याय खातीर म्हणजे ऑनलायन क्लासीस ज्यो आसा ह्यो कॉलेज लेवलाचेर आनी ताजी तयारी जी आसा डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन हांणी ताजी तयारी केल्या की हांकां ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडान दोनूय मोडांत ज्यो आसा ह्यो फॉर द ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर सुरू करपाचो असो टेंटेटिवली हे ठरयल्लें आसा. म्हणजे तितूंतल्यान सगळे म्हणजे कोणा कडेन डिवायस आसा काय ना, कोणा कडेन कनेक्टिविटी कितें आसा आनी जर भुरग्या कडेन डिवायस ना आनी जर कनेक्टिविटी ना जाल्यार तेजो मोड ऑफ एड्युकेशन कितें उरतलो हाजेर प्रत्येक टिचरान हे तांच्यांनी फिलअप करून दिवचो पडटलो. म्हणजे ह्या 3 दिसांक तांच्यांनी तो फिलअप करून दिवचो. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्ज म्हणून आमी दूरदर्शन आनी प्रायवेट चॅनल्स हांच्याय बरोबर टायअप जो आसा हो सुरू केला आनी ह्याय माध्यमांतल्यान तांकां एड्युकेशन जें आसा हें दिवपाचो प्रयत्न केला. आतां ऑनलायन कनेक्टिविटी जर ना जाल्यार भुरगे गरीब भुरग्यां कडेन परत आतां जे बाब रवीन प्रश्न मांडलो की मोबायल एवेलेबल ना. सो TYBSc जो पेपर आसा तो 30 मार्काचो पेपर 2 तास तुमी दिता. 2 तासां तो एका रुमा बसून पेपर बरयतलो आनी तो लोड करतलो. तो कॉपी कित्याक मारचो ना. स्पीकर सर तांच्यांनी पयलो विशय कनेक्टिविटीचो मांडलो तांचो बरोबर आसा. गोंयांत खूब जाग्यार कनेक्टिविटी ना आनी आयजूय बी लोक टॉवरा खातीर विरोध करता. use of intranet facility because through intranet optical fiber घालून mostly all the panchayats are actually connected आणि हांव तेन्ना I used to do even सगळे ग्रीवन. म्हाका तरी दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज द गव्हर्नमेंट हॅज टोटली फेल्ड. SOP वायज वी डोंट हॅव एनी थिंग्स इन प्लेस. इन्फ्रास्ट्रक्चर वी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड. सुद्धा एडेड स्कुलात ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्नमेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता. म्हाका दिसता टिचरी जे तांकां प्रिपेर करूंक जाय आसले ऑनलायन एज्युकेशना खातीर वेरियस टिचींग एड्स ते टिचरींक तुमी सर्वेंक धाडले. सर्वेचो फायदो कितें जालो स्पीकर सर? सर्वेचो फायदो कांयच जावंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी टिचर आतां इन्फेक्ट जावपाक लागले. मायग्रंट लेबर फंडा सकयल आदी मंत्री म्हणटाली 5 कोटी 7 लाख वाटले. आतां म्हणटा 4 कोटी 41 लाख. BJP वावुरप्यांनी कामगार फंड उखल्लो. व्हेरिफिकेशन नासतना कोट्यांचो फंड वाटलोच कसो काय म्हूण विधानसभेंत विरोधकांचो आवाज. मायग्रंट लेबर फंड स्कॅमाची CBI चवकशी जाय म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांची मागणी. ते शिवाय चवकशेक सभाघर समितीय मागली. मंत्री म्हणटा कसलेंच स्कॅम ना. माननीय मंत्री मॅडमीन ह्या येवजणे बद्दल माहिती दिवपाक 4 वेळा ट्वीट केले आणि सांगले की बहुतांशी कामगार हे पेंटर आणि सहाय्यक आसात. तथापि खरे कामगार बिचारे ट्विटर खंय पळयतात तांकां खरें म्हणजे हाती वयल्या पोटाचे लोक ते तांकां काम करतले काय ट्विटर पळयतले. पण BJPच्या कामगारांक ही खबर आशिल्ली. व्हेरिफिकेशन आतां केला पयलीं कित्याक करूंक ना. हे जे पयशे आसात ते सरकारान वसूल केल्या की तांणी आपण जावन परत केल्या. But let me assure you, first and foremost, it's not a scam. Now, the actual beneficiaries were 13,477 were the actual beneficiaries. But, however, 1,744 transactions failed because of certain bank details which were not complete. So, the total amount is 7,355 were the actual transactions. Yeah, 700
7,355, not 35, 55 was successful, and the amount which was dispersed to them was 4 crores 41 lakhs and 30,000. 4,800 रुपया कंपनीक पे केल्या, 4,800 रुपया ट्रेनिंग पे करू ना. यू आर पेड 2.48 crores काय कितल्या कंपनीक पे केल्या. एका वर्कराक तुम्ही सर्टिफिकेट दिवू ना, एका वर्कराक तुम्ही 4,800 रुपये पे करू ना. सो हाव इट इज पॉसिबल. ती एजन्सी अपॉइंट केल्या पळय न्ही, ताजी इन्क्वायरी ऑलरेडी मिनिस्टरान सुरू केल्या. ताजी फुडली इन्क्वायरी करपा लायता हांव. कारण कितें जालां की तांच्यांनी गरज ना, इन्क्वायरी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करता. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या मॅडमीन, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या ताजी, आनी त्या खातीर तिणी जो ताका पेमेंट ट्रेनिंग केल्या उपरांत पेमेंट दिवपाक जाय आसलो आनी बाकीचे जे विशय आसा ते भितर बरेचशे विशय पेंडींग आसा, हे केल्या तिणें. स्पीकर सर, मंत्र्यान 5 जुनाक स्टेटमेंट काडिल्लो 5 कोटी 60 लाख म्हणून. आज मंत्री म्हणटा 4 कोटी 41 लाख. हो घोळ जाला म्हणून हे स्कॅमूच म्हणून लोक आयुक्तान सांगिल्लें आहा. चीफ सेक्रेटरीन एफिडेवीट फायल केल्लें आहा. स्पीकर सर, हे स्कॅमूच. व्हेरीफाय करनाच करप ना म्हणटा ते कित्या वयल्यान? आमदारा कडेन व्हेरिफिकेशन मागता तुमी. वर्करांक अशेंच दिले. तुमचे वर्कर इलेक्शनाक उबे राविल्ले पेंटर कशे जाले? वर्कर खंयचे ट्विटराचेर येवंक शकता? स्पीकर सर, हाका हाऊस कमिटी जाय, सीबीआय इन्क्वायरी जाय. हे दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्कॅम्स. लोक आयुक्तान हे धरिल्लें आहा. लोक आयुक्तान केअर करना. स्टेटमेंट करचो. आणि त्या एजन्सीन ते काम करून लोक आयुक्तान म्हणला की सिरियस इरेग्युलरिटीज जाल्ल्या. स्पीकर सर, चीफ सेक्रेटरीन एफिडेवीट फायल केल्या. आमकां हाऊस कमिटी जाय. व्हेरीफाय करपाची गरज असते. स्पीकर सर, सगळे पैसे गोड बंगाल केल्या. आपले काम व्यवस्थित कोविडाच्या नावान पैसे खाल्या. करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, कोविडाच्या नावान गोर गरीब जनतेचे पैसे खावपाचो हो पयलो आयटम. स्पीकर सर, हे पैसे गोंयच्या लेबरा खातीर गेल्ले आसा आणि गरज ना आमी इन्क्वायरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चालू केल्ली आसा. 4 सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्रीच म्हणटालो हाऊस कमिटी जाय. हाऊस कमिटी अंडर द चेअरमॅनशिप ऑफ द मिनिस्टर. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बहिष्कार घाल्लो असताना सावंत सरकारान 2020-21चे 21,000 कोटीचे पुराय बजेट चर्चा नासतना धपके भितर पास केले. एका आदेशाच्या अधिवेशनात एकूण अर्थसंकल्पाचे 21,056 कोटीचे विनियोग विधेयक तशीच 11 सरकारी विधेयकां तडीक लायली. ते शिवाय पुरवणी मागण्योय क्लियर. कोविडाचेर खासा चर्चेचो प्रस्ताव विधानसभेत सरकार मानून घेना म्हणून विरोधी आघाडीन सभात्याग केल्लो. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. टुरिझम बंद पडलं म्हणून सरकारान कोविड क्वारंटीन उद्देग सुरू केला. मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराचो सरकाराचेर सणसणीत आरोप. टेस्टीचो रिजल्ट येवंकूच 7 ते 8 दीस वतात. तो मेरेन प्रायवेट क्वारंटीन जाल्ल्याचे बिल 20 ते 40 हजारांचेर पावता. रिजल्ट 24 वरांत येवंक जाय म्हूण दोतोर मागता. कोविड केअर सेंटरांनी कांयच धडना म्हणूनय भाटीकारान इशू केलो. हांव सरळ ब्लेम करता की गव्हर्मेंटान टुरिझम चलना
म्हणून कोविड बिझनेस चालू केला. आज एक गोरगरीब मनीस खंयच्यान 20-20, 40-40 हजार भरतलो कोरोना खातीर. आज तो कोरोनाचा म्हणटा टेस्ट करता, ताका व्हरता आनी खंयच्या हांगा दवरता प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनान आनी ताचे कडेन दिसाक 1.5-2 हजार कितें घेता. कालूच आमचे कडेन केस आयिल्ली, कोण तो न्ही तो वाज, ताका 6-7 दीस जाले ताका दवरला आनी ऑलमोस्ट ताचें बील आतां कांय न्ही म्हटल्यार 20,000च्या वयर तें बील जालां. रिपोर्ट येवपाक इतले दीस कित्याक लागता? जेन्ना सेंटराक नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की आमी आतां 10,000 रिपोर्ट एका दिसान करतले, जाल्यार गोंयान केन्ना येतले? गोंयान सगळो पयसो म्हाका दिसता फक्त बिल्डिंगो, राजभवन, खंयच्यो फॅक्टरी घालपाकूच वता, पण आनी त्यो केन्ना दिसयना मागीर लोकांक. पण त्यो गोंयकारांक जाय ते आतां सकाळी केल्ल्यो टेस्टांचो रिजल्ट एटलिस्ट 24 वरां येवचो, आनी जो कोण क्वॉरंटायन जाता ताचेर जो चार्ज लागता ती फीज गव्हर्मेंटान कंप्लिटली कट करपाकूच जाय. आनी ती फीज जर कट जायना जाल्यार लोकांक आनी गोरगरिबांक कंप्लीट अत्याचार हो. फार्मागुडी पर्सनली हांव वचून जे पेशंट्स थंय राविल्ले तांकां उदकाच्यो बॉटल सुद्दां हांवें व्हरून दिल्यात. ती म्हणटाली आमकां उदक सुद्दां ते पिवपाक ना. चवथ लागीं पावली, सरकारान आतां तरी बसवाल्यांक अर्थीक आदार करचो म्हूण फोंडेचे बसवाले मागतात. आमचे जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जे आशिल्ले सगळे डेली वेजीस आशिल्ले, म्हणजे बसीर आयल्यारूच तांकां पगार, ना जाल्यार पगार म्हणजे भत्तो आशिल्लो, ना जाल्यार पगार असो कांयच नाशिल्लो. म्हणजे कितें तरी कोणी तरी हितून लक्ष घालून आमकां कितें तरी सपोर्ट करचो आनी हेल्प करचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राफाल फायटर जेटांची पयली बॅच फ्रांसांतल्यान भायर सरली. मदीं UAEंत रिफ्युएलिंग जातलें. बुधवारा 29 जुलयाक 5 विमानां अंबाला एअरबेजाचेर पावतलीं. वायुदळान फ्रांसा कडच्यान घेतिल्ल्या 36 राफालांतलीं ही पयलीं 5. आदलो रक्षा मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ही डील सय केल्ली. चीना आड लडाखांत वातावरण तापलां आसतना राफालाचेर नजर. रिवणा रानांत एकल्याक रानदुकरान मारलो. सकाळीं पालो हाडूंक गेल्ले संतोष नायकाची बॉडी रानांत दनपरां मेळ्ळी. थंयचो पंच संदेश गांवकार सांगता त्या कोतान ताका रानदुकरान मारला. राना खात्यान ना जाल्यार सरकारान संतोष नायकाच्या फामिलीक आदार करचो म्हूण तो मागता. 2017त कावऱ्या गांवकार वाड्यारूय खंय अशीच गजाल घडिल्ली. आमच्या रिवण ह्या भागात एक दुखद घटना जाल्ली आसा. दनपारच्या वेळाचेर एकटो आमचो संतोष नायक म्हणून तो रानाक पाल हाडपाक गेल्लो. जे आतां पावसा तेंपान जी मिरसांग्याची लागवण करता ताका पालो घालपाक पडटा, ते हाडपा लागून तो गेल्लो. तेन्ना तेजेर हमलो जाल्लो आसा. एक रानडुकरान ताका हमलो करून तेजी मृत्यू जाल्ली आसा. तशेंच संतोष नायकाक बीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑर गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दिवचें की ताका कंपेन्सेशन, कित्याक तांकां आधार कोण ना आतां घरांत. कित्याक तेजी 2 भुरगीं आसा, बायल आसा, ती बी आधाराक तांकां आतां संतोष आतां उरलो ना. आनी 2017-18 कावऱ्या भागात, कावरे लांबी भागात कावऱ्या गांवकऱ्या अशीच एक घटना जाल्ली की गवरेड्यान हल्लो केल्लो आनी तो बी मृत्यू पावल्लो. वास्कोच्या फामाद 121व्या दामोदर भजनी सप्ताची सोमार समाप्ती जाली. श्रीफळाच्या विसर्जनान दनपरां समाप्ती. दामोदर भजनी सप्ताह अंदू मोठें सेलेब्रेशन नासतना जालो. कसलीच गर्दी ना, भाविकाच्यो लायनी ना आनी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येवपी फेरीवाल्यांची सप्तकाची फेरी ना. भाविकांक दामोदराच्या सुवाळ्याचें दर्शनय ऑनलायन. आमी समाप्ती चल्ले आसात. आतां नाग घेवन आमी दर्यान सोडपाचें आसा. ह्या वर्सा कोरोनाचे पॅन्डेमिके खातीर आमकां तशी कोणाक परवानगी ना वचपाची, गर्दी करून वचपाची. सो आमी ह्यो नाल्ल आतां गाडयेन घेवन वचपा लागल्या. सो गाडयेचेर नाल्ल पावयतकूच आमची समाप्ती जातली. फुडले दीस वास्कोकारां खातीर बरें आसतलें. हांव मागता दाम बाबा कडेन तेंच्यांनी हो व्हायरस आसा तो नश्ट करचो आनी वास्कोकारांक बरे दीस हाडचे. मार्का उलटुका देवा दामोदरा, मार्का उलटुका देवा. विधानसभेत गौड मराठा समाजाक आरक्षण आसूंक जाय म्हूण आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे समाजाच्या वर्सुकी दिसा फोंड्या उलयलो. मलेरिया आनी डेंग्यू आड कळंगुटे वावुरप्यांचो स्पेशल ड्रायव्ह चल्ला. साश्टींत सेरावले रेल्वे अंडरपासाची आमदार चर्चिलान बुन्याद घाली.
पळयात गोंयच्यो एक एक खबरो. गोमंतक गौड मराठा समाजान फोंड्या वर्सुकी दीस मनयलो. सरकार ह्या नात्यान गेल्या वेळाचेर आमी आंदोलन करताले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका एक आमची एक मेजर मागणी ती म्हणल्यार आमचें राजकीय आरक्षण जें आसा विधानसभेचें ताचे खातीर आमी पावलां मारलीं आसात पूण हो कोविडाचो वेळ आसल्या कारणान थोडेशे एपॉयंटमेंट थोडेशे आमचे रद्द जाल्ले आसात पूण आमी आमची तयारी आसा त्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक जाय कारण हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट वेट करप टॅक्नोलॉजी बरोबर आमकां वचपाक जाय. टॅक्नोलॉजी आज प्रत्येकाक म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंट बाकीचे प्रिफर केलो आनी स्कुलां डेली रिपोर्ट मेळटा की 200 जवळ जवळ 150 भुरगीं डेली आज ऑनलायन क्लास अटेंड करता. सो ही टॅक्नोलॉजी गांवां भुरग्यां पर्यंत पावली आसा. तशें सुद्दां आमचे जे कार्यकर्ते आसात आमी सगळे आसात ही सुद्दां टॅक्नोलॉजी बरोबर मलेरिया आनी डेंग्यू कंट्रोलाक थंयचो वावुरपी स्वप्नेश वांयगणकरान कोंगुटे फ्री फॉगिंग केले. जाल्यार आमी ही ड्रायव्ह 15 जून पासून स्टार्ट केल्ली आमच्या वाड्याक लागून खोबरा वाड्यार कलंगूट. हांगा कारण कितें आसलें की जून जुलय स्टार्ट जालो म्हयनो, हांगा पावसाळे जाले आनी पीक सिजन जळारींचो. जी जळारी हांगा ह्या टायमार सगळ्यांत सुबेस्ट ह्या टायमार सगळ्यांत सुबेस्ट जाता आनी डेंग्यू आनी मलेरिया केसीस आमच्या वाड्यार जावं आमच्या गांवांत पळयशीत जाल्यार 2-3 वर्सां जालीं इतक्यो वाडलेल्यो आसा. ताका लागून आमी हो लोकलांनी सगळ्यांनी मेळून एक इनिशिएटीव घेतलो आनी घरांनी वचून सगळे एरिया थंय चड जळारी जाता थंय आमी हो फॉगिंग स्टार्ट केलें. कोरगांव बाल खाजनांतल्या भुरग्यांनी थंयच्या रस्त्यावेली झाडां बेंडली. जास्त वयल्यान गाडयेन त्रास जाता, चडांत चड एक्सिडंट जाता. हे आमचे गांवचे सगळे भुरग्यांनी हेल्प केलो की काम करया एक लॉकडावनाचे. म्हणजे वाडलेले झाडां खूब त्रास जाय आसलो. रस्त्याच्या दोनूय सायडींचे गाडयांक त्रास जाताले ती सगळी झाडां कट करून तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी अशेंच काम तेंच्यांनी करचें फुडें. रोड क्लीन करपाक लागून खूब एक्सिडंट जावप म्हण आमी कोण आमकां पयना हांगा रोडाचेर बारीक भितर पडटा म्हणून पूण आमी सगळ्याच्या कुशीन केले. शेरावले आमदार चर्चिलान रेल्वे अंडरपासाची बुन्याद घाली. हाचो एस्टिमेट 10 crore 60 lakhs 7 crore आमी गोवोरमेंटान दिल्ले आहा आनी 3 crore उरलेले 3 crore 60 lakhs तेमगेले रेल्वेचे पयशे सगळे तयार आहा. सो आतां ह्या लॉकडावना लागून केन्ना खोमेस जाता तें पळोवया. सो कोमान जशें उदक भरता तशें हांगा भरचें ना आनी सपोज एक उदक भरता जाल्यार आमगे पंपींग अरेंजमेंट जसो कोमान दवरला तसो हांगाय बी दवरपाक. तुमी एक्सकवेशन करतले काय म्हणटा? एक्सकवेशन करचेच पडटा कित्याक आमगे हेडरूम लागता रेल्वे लायनी पोना. मडगांवचे मार्केट परत सुरू. आज आमी मार्केटकार सगळे येवन सीपीक मेळ्ळे हांगा. तेणे डिसिजन दिला सद्याक मार्केट ओपन करून. बट वी डोंट सपोर्ट ऑल्टरनेट डेज कित्याक भायलो फूल मार्केट ओपन आसा आनी फक्त मार्केटूच मेन म्युनिसिपल मार्केट आसा तोच टार्गेट जाता प्रत्येक फाटी. अशें कित्याक म्हणून आमी तांकां विचारला. तेणी सांगला कलेक्टराक मेळटा आपूण डिस्कशन करता आनी मागीर तुमकां कितें आसा तें सांगता म्हणून. प्रेजिडेंटान डिसिजन सांगता सो सगळ्यांक घेवनूच बट हांगा आतां पळोवन दुसरेंच कितें सगळे वेंडर्स म्हाका मेळपा आयले की तांकां सांगपाक म्हाका की तांकां कॉन्फिडन्सानूच घेवना म्हणून. थंय कलेक्टराकूय एक फोन मारलो कित्याक हेल्थ इश्यूचो जो एक येता तेन्ना खंय ना म्हाकाय दिसलें कित्याक वसंत भुवनान मेळ्ळा आनी मार्केटानूय 2 केसी मेळिल्ल्यो म्हणून खबऱ्यो मेळिल्ल्यो. सो त्या कारणा खातीर म्हाकाय दिशिल्लें बंद आसलें बरें म्हणून. बट त्या कलेक्टरानूय म्हाका सांगलें की ऑलरेडी 7 दिसा लॉकडावन केल्लें म्हणपा लागलो तो बंद केल्लें. सो आतां एक्चुली गरज ना कोणाक कितें सिमटम्स बी आसा तो मनीस फुडें येवन आपलें चॅकअप करतलो म्हणून. सो लॉकडावन करची गरज ना म्हणून सांगणार. लता गांवकाराच्या प्रकरणात काँग्रेसीन सीएमाच्या बंगल्यार मोर्चा व्हेलो मात सीएम तांकां मेळ्ळो ना. सीएम कित्याक भिता इतली जाणांक मेळपाक? आमी सीएमाक इतलें सांगलें की तूं समज भिता आमकां मेळपाक जाल्यार तूं एकलो यो. तुजो पुलीस फोर्स हांगा 60 पुलीस आसा. 15 जाणांक मेळपाक तूं हांगा रस्त्यार यो. कित्याक तुका भिवपाची गरज ना कित्याक तूंच गोंयकाराक सांगता कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून आमी सांगता तुका तुज्यो भयण्यो सांगता गोंयच्यो की सीएम आमी आयल्या तुका मेळपाक तूं प्रोटेक्शन घेवन यो शिल्ड घालून यो तुका भिवपाची कांयच गरज ना म्हणून कोंतान त्या बायलेक न्याय दी. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग
prudent.